नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आमची नदर आसा ही आमच्या कार्यावळींत। इश्टानो, खंयच्याय समाजाच्या संस्कृतीक जिणे भितर सांस्कृतीक संस्थाचें काम खूब म्हत्वाचें आसता। आमची दिसपट्टी जीण जे जिणेंत आमी तरेतरेचे प्रश्नांक मुखार वतात, तरेतरेच्या समस्यांक मुखार वतात, त्याच बरोबर आमी जेन्ना फ्री आसतात, आमकां जेन्ना वेळ आसता तो वेळ आमी काव्य, शास्त्र आनी विनोद हांचे भितर घालयतात। जेन्ना असो आमी जो वेळ घालयतात म्हणजे मनाचो जाका विरंगुळो म्हणटात किंवा मनरिजवणेचे कसले कार्यावळी म्हणटात, अश्यो कार्यावळी आयोजीत करपा खातीर संस्थांची गरज आसता। हें काम व्यक्तीचें न्ही, हें काम संस्थेचें। अशीच अनेक वर्सां म्हणजे 1974 सावन गोंयांत वावुरपी एक म्हत्वाची संस्कृतीक संघटना म्हळ्यार सम्राट क्लब। 1974 तो फॉर्म जाल्लोच, पूण 1992 तांणी एक नवें पावल मारलें आनी तो सम्राट क्लब इंटरनॅशनल जालो। आज ह्या क्लबाक, इंटरनॅशनल क्लबाक 30 वर्सां जातात। आमी ल्हानपणा सावन वाडटा तेन्ना सम्राट क्लब आनी संगीत संमेलन अशें एक समीकरण आशिल्लें, कारण त्या वेळार व्हडल्या प्रमाणांत गोंयांत संगीत संमेलनां जायनाशिल्लीं। आयज हो क्लब जो आसा तो संवसारभर विस्तारला आनी ह्या 30 वर्सां जाल्ल्याच्या निमतान आमचे मदीं आसात दोन मानेस्त, त्या क्लबाचे दोन वावुरपी, दोन खडेगांठ खांबे। एक बाब गुरुप्रसाद शिंकरे आनी दुसरे बाब अवधूत सलत्री। तुमकां दोगांकूय येवकार। तुमी जो वावर करतात खूब मोलाचो वावर, पूण लोकांक, गोंयच्या लोकांक खुबशे हाचे बद्दल आजून जाणा जावन घेवपाची उमळशीक आसतली। खूब जाणांक खबर आसची ना सम्राट क्लब म्हळ्यार कितें तें। तुमी सांगात गुरुप्रसाद बाब, सम्राट क्लब इंटरनॅशनल म्हळ्यार कितें? सम्राट क्लब इंटरनॅशनल म्हणल्यार सगळे क्लबांची एक संघटना आनी हाजे ज्युरिस्डिक्शन तर सगळें जग। आतां जे सगळे संस्था आसात तांचे लोकल पोंडा, मडगांव अशें आसता, पूण ही संस्था गोवाच न्ही आनी इंडिया न्ही तर भायर जगां सुद्दां भितर ही संस्था व्हरपाची आमचो प्रयत्न आसा। ही संस्था तुमी इंटरनॅशनल केल्या, सद्या संवसारभर तुमचे खंय खंय फाटे आसात? आमचे गोंयभर आमचे सादारण 40 क्लब आसात। गोंया भायर आमचे महाराष्ट्रान म्हणजे कुडाळ, सावंतवाडी त्या महाराष्ट्राच्या भागान आसात। मागीर आमचो मुंबय क्लब आसा, दिल्ली क्लब आसा आनी कर्नाटकान एक थोड्या जाग्यांनी आसा। पूण आतां एकूच प्रॉब्लेम कितें जाला की हे भायर जे क्लब आसा आमचे पळय ते तितले एक्टीव नात, पण ते आमचे प्रयत्न चालू आसा की ते कशें एक्टीव करप, कशें तांकां चालना दिवप। कारण आमचो हेतू की मॅक्सिमम क्लब करप आनी सबंद जगभर फाकावप, म्हणजे तुमचें जाळें वाडप। आमी भायर, गोंया भायरूय आमचो म्हणजे इंडिये भायर वचपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा। त्या दृश्टीन आमी पावलां उचल्ल्यात, म्हणजे US, मागीर ऑस्ट्रेलिया, दुबय अशा जाग्यांचेर आमी आमचो विस्तार करपाचो प्रयत्न आसा आनी ताजी वाट आमचे बऱ्या प्रमाणान चालू आसा। तुमी जेन्ना ही वाट म्हणटात की बऱ्या प्रमाणान तुमची वाटचाल चालू आसा, तुमी हो क्लब संवसारभर जेन्ना व्हरतात त्या संवसारभर व्हरपा फाटल्यान तुमची कांय तरी उद्दिश्टां आसतली, कांय तरी ऑब्जेक्टीव आसतली। तुमचे सम्राट क्लबाचे ऑब्जेक्टीव कितें? आमचे सम्राट क्लबाचे ऑब्जेक्टीव म्हणजे संगीत, नाटक, नृत्य ह्यो ज्यो गोश्टी आसात ती माध्यमय आमचे मनशाक सुदारपाची, एक सुसंस्कृत करपाची। हे संगीत, नाटक हे ते आसात ते फक्त एंटरटेनमेंट न्ही तर ते एक माध्यम म्हणून आमी ताजो वापर करतात आनी अल्टिमेटली हातल्यान आमकां असो आमचो प्रयत्न आसा की टू फॉर्ज ए बॉन्ड ऑफ कल्चरल फ्रेंडशीप अमॉंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तर ही फ्रेंडशीप घरा पासून, गांवा पासून, मागीर स्टेटा पासून, स्टेटा नंतर राष्ट्र आनी राष्ट्र नंतर इंटरनॅशनल अशे तरेन ही संस्थेची वाड जायत आसा। म्हणजे सांस्कृतीक कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही संवसारभर इश्टागतीचो, फ्रेंडशिपीचो संदेश दिवंक सोदतात। बरोबर। हाका मेंबर कोण जावं येता, कोणाचेच मेंबर जावं येता? अबाव 18 बी तशें अबाव 18 कोणाचे दिवं कोणाकय जावं येता मेंबर। ओके, हय। आनी
आमच्या संस्थेचे सम्राट क्लब इंटरनॅशनलचे मेंबर म्हणजे सम्राट क्लब. सम्राट क्लब इज ए वन मेंबर आणि ह्या सम्राट क्लबाचे इंडिव्हिज्युअल मेंबर्स असतात ते एका क्लबाक कमीत कमी 20 आणि मॅक्झिमम 100 मेंबर असू शकतात. अच्छा, 100 वयर तुम्ही member? 100 वयर एका क्लबा भितर मेंबर असू शकनात. आणि मागीर हे जे मेंबर आसात तातलो एक मेंबर खंय तरी प्रेसिडेंट म्हणून निवडून येता. प्रेसिडेंट जातकर तो स्टेट प्रेसिडेंट जाता. स्टेट प्रेसिडेंट जातकर तो नॅशनल प्रेसिडेंट जातलो आणि नॅशनल प्रेसिडेंट जालो काय ना मागीर तो इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट जातलो. ओके. सो म्हळ्यार जो मेंबर आसा ताका खंयच्याय मेंबराक मेंबरशीप ते इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट अशी सगळी दारां उक्ती आसा, कोणाच्यानूय जावं. कोणाची जाय. दुसरी गोष्ट, हाचे स्ट्रक्चर कशें आसा तुमचें, म्हणजे क्लबाचें स्ट्रक्चर, एक प्रेसिडेंट, बाकीची कमिटी वा डिसिजन मेकिंग वा पॉलिसी डिसिजन्स हे तुमी कशे घेतात? क्लबाचो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आसता, तातूंत भितर 11 मेंबर्स आसतात. म्हणजे प्रेसिडेंट, इमिजिएट पास्ट प्रेसिडेंट, मागीर फर्स्ट वायस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इलेक्ट आणि वायस प्रेसिडेंट आणि ताजे नंतर सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ऑडिटर आणि डायरेक्टर मेंबरशीप, डायरेक्टर क्लब एक्सटेन्शन, डायरेक्टर प्रोग्राम्स आणि डायरेक्टर पब्लीक रिलेशन असो बोर्ड आसता. अच्छा. तर ह्या बोर्डाचे एक टर्म 1 वर्स आसता आणि 1 वर्स जालें की स्टेट इलेक्शन आसता, मागीर बाकी सगळी इलेक्शन. सो दर वर्स तुमची इलेक्शन जावन नवी कमिटी येता. प्रत्येक बोर्डाचे टर्म 1 वर्स. एक म्हाका बरो प्रश्न पडटा तो म्हळ्यार 1974 तुमी सुरू जाले, क्लब म्हणून सुरू जालो. एक कपिलेश्वरी गांवांत तो क्लब, कांय तुमी जेन्ना तरणाटे आशिल्ले तुमी हें सुरवात केली. ताचे उपरांत तुमी 1992 इंटरनॅशनल जाले. सो हे इंटरनॅशनल जावपा फाटली आयडिया कितें आशिल्ली तुमची? नाही, इंटरनॅशनल जावपा फाटली आयडिया म्हणजे हे जे मेंबर्स आसात तांकां एक बरे पद्दतीचे प्लॅटफॉर्म मेळचे. इंटरनॅशनल म्हणटकच कितें जाता की दे फील दॅट आमी आमचो लेवल वाडला म्हणून, मागीर आमकां त्या लेवलार वयर वचपाक जाय आनी त्या दृश्टीन सगळ्या क्लबांक एकठांय हाडप, सगळ्या क्लबांक बरोबर हाडप. नाजाल्यार कितें जाता एकूच क्लब म्हणजे तो क्लबा पुरतोच उरता. बरोबर. इंटरनॅशनल म्हणजे इट इज अ बिगर बॉडी, व्हडली बॉडी ती न्ही, म्हणजे त्या दृश्टीन आमी तो इंटरनॅशनल म्हणून केलो. पूण तुमी तुमच्या मुखार अशें जेन्ना करता तेन्ना खंयचे अशे इंटरनॅशनल क्लबाची एग्जाम्पल्स किंवा कितें तरी मुखार देखी आशिल्ल्यो काय तुमच्या तकलेंतल्यान तुमी हें स्ट्रक्चर तयार? ना, आमी सादारण आमची कल्पना कशी, आमचो जशें गुरू बाबान सांगलां तशें आवर ऑब्जेक्टीव इज बॉन्ड ऑफ कल्चरल फ्रेंडशीप एमांग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. आमी जेन्ना म्हणटा बॉन्ड ऑफ कल्चरल फ्रेंडशीप एमांग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड म्हणटा आमी जगार वचचें पडलें. म्हणजे जगार वतलो जाल्यार आमचे कडेन माध्यम जाय, एक सादारण स्ट्रक्चर जाय, स्टेट म्हणून जाय, रिजन म्हणून जाय. म्हणटकीर त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां जगाचेर वचचे खातीर आमी हे तयार केला. आनी दुसरी गजाल म्हणजे कितें, आतां बाकीचे क्लब खूब आसात पळय इंटरनॅशनल, रोटरी म्हणून आसा, लायन्स आसा, JC आसा. ऑल दीस क्लब्स, हे सगळे क्लब जे आसात ते भायल्यान आयले गोंयान किंवा इंडियेन. आमी विचार कितें केलो की वाय नॉट, आमी कित्याक व्हरप ना, आमी गोंयांतल्यान भायर या. म्हणटकीर आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ती पावलां उचल्ल्या. आनी आमकां खोस भोगता ह्या गजालीची की आमी गोंयांतल्यान इंडियेंतल्यान भायर वता आनी अशी खंयचीच संस्था ना जो गोंयचो क्लब ना, गोंयची खंयची संस्था ती गोंयांत फॉर्म जावन ताची पाळंमुळां भायर गेली. बरोबर. दुसरें कितें आसा, गोंयांत आमची जी संस्कृती आसा, म्हणजे आज भारता कडेन संस्कृती हाजे सारको दुसरो एसेट ना. आज बाकी सगळे लोक तुका गोंयचे म्हणजे भारतीय संस्कृतीक आदर करतात. तर आमची संस्कृती सुद्दां तशीच आमी वाडोवपाची. तर आतां आमी भायर म्हणजे लंडन गेलो जाल्यार वी आर नॉट प्रोजेक्टींग अवर कल्चर, इट इज डिफिकल्ट. वी आर प्रोजेक्टींग लंडन इंग्लंड कल्चर. तशेंच आमी US गेलो जाल्यार इट इज US कल्चर. म्हणजे थंयचो थळावो कल्चर, थंयचे थळावे ज्यो संस्कृतीक कार्यावळी जातात ताका तुमी उत्तेजन दितात. तुमकां दिसना की गोंयचो जर आमी कंपोजीट, हांव तुमकां दोगांकूय हो प्रश्न विचारता की गोंयचो जर आमी कंपोजीट कल्चर जर लक्षांत घेत जाल्यार तुमच्यो जर कार्यावळी पळयत जाल्यार तातूंत तो कंपोजीट कल्चर चड दिसना म्हाका तातूंत गोंयचो फक्त एक भाग म्हणजे हिंदू कल्चर आसा तोच दिसता. अशें कित्याक? हो गैरसमज आसा. जाल्यार कितें, आमी हिंदू कल्चर न्ही, आमची तियात्र फेस्टिवल आसता.
बाकीचे तरेतरेची जी फेस्टिवल्स आसतात ताजेरी ती आसता आमची. कित्याक हांव तुमचें पळयता दिवाळी आसता, होळी तुमी सेलिब्रेट करता, पूण क्रिसमस इस्टर सेलिब्रेट केल्लो म्हाका ना दिसता. ना क्रिसमस सुद्धा करता. क्रिसमस आमचे ते क्रीप कॉन्टेस्ट, अच्छा. मागीर बाकीचो ज्यो बाकीचे कितें कितें आसता ते तो तरेतरेचे. म्हणजे आमी वी आर नॉट म्हणजे हिंदूच. आतां समज आसा लोकांचो, कारण आमचे जे कार्यक्षेत्र आसा म्हणजे जे आमचे प्रोजेक्ट्स आसात ते सादारण हिंदूच्या हातून आसात. पण आमी कवाली करता, कवाली संमेलन करता, व्हेरी गुड. आमी तियात्र फेस्टिवल करता. आतां कितें जालां ताजेर चड आमचो भार येवंक ना, कारण हे प्रोग्राम जे आसा पळय म्हणजे नाट्य महोत्सव म्हण किंवा संगीत संमेलन म्हण किंवा संगीत सभा म्हण ह्यो आमच्यो सादारण त्यो जनरल हें आसा न्ही, म्हणून तातूंत ते लोकांक दिसता की सम्राट क्लब म्हणजे फक्त हिंदूचोच. नॉट एट ऑल. आमचे कडेन सगळे तरेचे मेंबर आहा, कॅथलीक आसा, मुस्लिम्स आसा. अच्छा. सो गोंयच्या सगळ्या लोकांक बरोबर व्हरपाचो तुमचो यत्न आसा. हय. जेन्ना तुमी इंटरनॅशनल वता किंवा इंटरनॅशनल कार्यावळी सादर करतात किंवा थंयच्या लोकां कडेन तुमी जुडटात वचून, तेन्ना तुमकां अनुभव कितें येता? थंय गोंयकार आसा ते तुमचे कडेन रोखडेच येतात काय गोंयकार तुमचे कडेन फाटीं फुडें जातात येवपाक? थंयचे गोंयच्यान क्लब आयला म्हणल्यार कितें रिएक्शन आसता? आमचे म्हणजे गोंयकार आनी भायले लोक हातूंत भितर आमी डिफरन्स कांय करनात. आमी जेन्ना भायर वतात म्हणजे आज इंडिया भितर सुद्दां फाल्यां आमी जर बॉम्बे गेले, आमी बॉम्बे आमीचो मनीस आमचो गोंयकार अशें आमी पळयनात. व्हेरी गुड. आमी बॉम्बेच्या जे ज्यांचं नांव आसा म्हणजे जे कितें करूं शकता सांस्कृतीक क्षेत्रां भितर ते वावरतात अशाच लोकांक आमी कॉन्टेक्ट करतात आनी तो गोंयचो आसूं किंवा नासूं अशें. म्हळ्यार तुमी गोंयांत जसो तियात्र फेस्टिवल म्हणलो तुमी वा क्रीब वा संगीत संमेलन, सो महाराष्ट्रांत गेल्यार फाल्यां तुमी महाराष्ट्रांत लावणी उत्सव करूं येता थंयच्या कल्चराचो, वा पोवाडा उत्सव करूं येता. म्हणजे थळाव्या संस्कृतीक तुमी पोसवण दिता. हय, एक्झॅक्टली. बरी गजाल. हाजेर आमी फुडें भासाभास करुयाच, पूण मातसो वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया, जाणा जावन घेवया सम्राट क्लब संवसारभर कसल्यो कसल्यो कार्यावळी करता आनी लोकांक कसो एकठांय हाडटा एका सांस्कृतीक मळाचेर. पूण ताच्या खातीर एक ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात. आमची नदर आसा फकत गोमंतक टीव्हीचेर. नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार. आमची नदर आसा हे कार्यावळींत. आमी भासाभास करतात दोन मानेस्तां कडेन जे आसा संस्थापक सम्राट क्लब इंटरनॅशनल हे संस्थेचे. हे संस्थेक इंटरनॅशनल जाल्ल्याक म्हळ्यार 1992 ते आयज मेरेन 30 वर्सां जाल्लीं आसा. 30 वर्सांच्या ह्या काळांत हे संस्थेन बरोच वावर केल्लो आसा. ताणें आपले हातपांय संवसारभर पातळयल्ले आसा आनी संवसारभरच्या लोकांक ते एकठांय हाडटा विंगड कल्चरल म्हळ्यार संस्कृतीक कार्यावळी वरवीं. जशें आमी ब्रेकाक वचचे आदीं म्हणिल्लें की ज्या जाग्यार जे तरेची संस्कृती ते संस्कृतीक वचून पसवून दिवप, तातूंतल्यान इश्टागत वाडोवप हें ह्या क्लबाचें उद्दिश्ट. गुरुप्रसाद बाब आनी अवधूत बाब आमचे मदीं आसा. तुमची सुरवात जाली ती संगीत संमेलनान. ती संगीत संमेलनाची आयडिया कित्याक तुमी एक फावंडर ताचे. आमकां याद आसा आमी भुरगेपणान तुमचें नांव आयकताले, वाचताले आनी तुमी ती सुरवात केल्ली. ही आयडिया कशी तुमच्या तकले भितर आयली? आमी सम्राट क्लबाक सुरवात करतकर 5-10 वर्सां भितर आमचो सम्राट क्लब म्हणजे गोंयची एक सामकी फ्रंट रनर संस्था जाल्ली आनी त्या संस्थेचे इतले प्रोग्राम जाल्ले की सगळ्या लोकांक अशें दिसतालें की सम्राट क्लब कितेंय करूं शकता, खंयच्याय प्रोग्राम करूं शकता. हें तें सम्राट क्लबाचें नांव आशिल्लें आनी लोकांच्यो अपेक्षाय वाडिल्ल्यो. आतां तेच प्रोग्राम म्हणटकर आमी अशें केलें की असो एक प्रोग्राम करया जो लोकांक आवडटा आनी आतां तो प्रोग्राम जायना. आनी सम्राट क्लबाचें सदांच अशें की इनोवेटीव प्रोग्राम करप, तेच रिपीट करप ना प्रोग्राम. म्हणटकर आमी पळयलें की तेन्नाच एक बाकीचें आनी एक अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालयाचें संमेलन रामनाथी जाल्लें. त्या संमेलनाक इतलो रिस्पॉन्स मेळिल्लो गोंयच्यान, म्हणजे सबंद लोक आयिल्ले गोंयच्यान आनी तांचो तो उत्साह पळोवन आमकां दिसलें की लोकांक हो प्रोग्राम जाय.
आनी तेन्ना कितें आशिल्लें की संमेलन करप हें व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्लें, कारण गव्हर्मेंट सपोर्ट किंवा उद्योजकाचो सपोर्ट आसले शिवाय संमेलन करणं शक्यच ना. तेन्ना आमी हें संमेलन करपाचें म्हणून निश्चित केलें. एकदां ठरलें प्रोग्राम करपाचो, बाकीच्यो सगळ्यो मागीर कार्यावळी आपोआप तयार जातात. म्हणजे कितें, मुख्य म्हणजे आशिल्ले पयशे. लोक येतलेच, पयशे कशे हाडप, आनी पयशेकार आमच्या क्लबा भितर कोण नाशिल्ले. तर आमी एक अशी आयडिया काडली की सगळे रायट्स, पावर्स म्हणून आसतात न्ही, ते कोणा तरी अशा मनशाक दिवप की ताका इंट्रस्टूय आसा संमेलनाक, क्लबाक, आनी पयशेय बी आसा, आनी दानतय आसा ताका. म्हणजे अशा लोकांची आमी एक कमिटी काडली आनी त्या कमिटीच्या मार्फत पयलें संमेलन यशस्वी केलें. आनी पयल्याच संमेलनाक आमी हें केलें की जेन्ना देशांतले जे राष्ट्रीय आनी इंटरनॅशनल राष्ट्रीय फेम आशिल्ले आर्टिस्टांक हाडप. म्हणजे पयल्याच संमेलनाक आमी मोगूबाई कुर्डीकर, भीमसेन जोशी, मागीर हरिप्रसाद चौरासिया अशा आर्टिस्टांक हाडून आमी प्रोग्राम सक्सेसफूल केलो. आनी पयल्याच संमेलना भितर ताजो गाजा वाजा इतलो जालो की सबंद आर्टिस्ट आमचे कडेन एट्रॅक्ट जावपाक लागले, आमचे कडेन येवपाक लागले की आपल्याक चान्स जाय म्हणजे ह्या संमेलनांत. म्हणजे पयले संमेलना पासून ह्या राष्ट्रीय स्तराचेर गेलें संमेलन. आनी संगीत घराणी म्हणून जे आसात न्ही, त्या प्रत्येक घराण्या भितर ही मॅसेज गेली की सम्राट संगीत संमेलन हें एक देशांतलें मोठें संमेलन आसा. आनी आर्टिस्ट जे येताले तेय सांगताले आमकां कशें कळ्ळें लोक कितें म्हणटा ते. तर आर्टिस्ट जे येताले, अप्पा जळगांवकर किंवा पुरुषोत्तम वालावलकर, हे आमकां सगळे फीडबॅक दिताले की तुमच्या संमेलनाचें नांव खूब मोठें आसा आनी आर्टिस्ट तुमचे कडेन पयशांची अपेक्षा करना, पूण एक संदी आपल्याक मेळची म्हणून प्रयत्नशील आसात सगळे आर्टिस्ट. तुमी बुन्याद जशी बरी घाली संगीत संमेलनांतल्यान, मागीर तुमी ताजे फुडें वचून थिएटर फेस्टिवल सुरू केलो, नाट्य महोत्सव. ताची सुरवात कशी जाली? हय, नाट्य महोत्सव हो आमी 1982 सुरू केलो. आनी तो एक आमचो नाटककार म्हणजे नाट्य कलाकार मास्टर दत्ताराम वळवयकर. हो दत्ताराम वळवयकराच्या नांवान आमी नाट्य महोत्सव सुरू केलो. आनी हो नाट्य महोत्सव इज युनीक. म्हणजे असो नाट्य महोत्सव म्हाका दिसना खंय जाता आसत आतां बी. पण सुरवात जी आमी केली ताजें एक म्हत्व कितें, एकाच दिसा 6, 7 किंवा 8 सेंटराचेर नाटक जाता, वेगळीं वेगळीं नाटकां. आनी हो महोत्सव 8 ते 10 दीस चलता सबंद गोंयाभर. आनी हो जो महोत्सव आसा तो आमचे जे क्लब नेट आसा, म्हणजे नेटवर्क क्लबाचो गोंयान, थंय तो प्रत्येक क्लब तो नाट्य महोत्सव करून घेता. पण डॅट इज तो कंट्रोल आसता स्टेटीचेर, म्हणजे आमचो स्टेट म्हणून आसा पळय तांचे कडेन. आनी तो आज अशा थराचेर पावला नाट्य महोत्सव की वाट पळयतात लोक. आनी आमी भायलीं नाटकां हाडटात, लोकल टॅलंट. कारण आमकां म्हत्व दिवंक जाय लोकल टॅलंट. इवन संमेलनाक सुद्दां आमी लोकल टॅलंट म्हणजे आमचे गोंयचे आर्टिस्ट, बरोबर, तशेंच नाटककार गोंयचे, ह्या लोकांक आमी स्कोप दितात. आनी तो 8 दीस 10 दीस महोत्सव चलता. आनी ही एक खासियत आमची. म्हाका दिसना असो नाट्य महोत्सव खंयच जाता म्हणून, एटलिस्ट म्हज्या जाणापुरीक तरी ना. पण ते भायर मागीर तुमी युथांक प्रमोट करपा खातीर, युथांक उत्तेजन दिवच्या खातीर विद्यार्थ्यां खातीर कसल्यो तरी कार्यावळी सुरू केल्यो, टॅलंट तांचे वयर सरचे देखून. ताजे उपरांत तुमी केले ते तरेतरेचे फेस्टिवल्स तुमी साजरे करूंक सुरवात केली गोंयांत. आनी सगळ्यांत म्हाका इम्पॉर्टंट तुमचो तो शारदीय चंद्रकळा म्हणून जो कार्यक्रम जाता तो शारदीय चंद्रकळा हो एक लिटररी कार्यावळ. हाची आयडिया तुमकां कशी सुचली? शारदीय चंद्रकला हो प्रोग्राम म्हणजे जशें संमेलनाचे आमी सर्वे करून पळयलें की लोकांक संमेलन जाय, तशें ह्या साहित्य संमेलनाक सुद्दां लोकांचे खूब उत्साह आशिल्लो. साहित्य संमेलन म्हणल्यार आमी कितें केलें की साहित्य संमेलन म्हणजे आमी साहित्य संमेलन करया. आतां साहित्य संमेलन तांची कमिटी आसा, वेगळो ऑर्गनायझेशन आसा, तर तेंच आमी परत करया. म्हणल्यार आमी
साहित्य संमेलन अशें आमी ते वेगळेपण कितें आशिल्लें वेगळेपण अशें आशिल्लें की आमी सब्जॅक्ट सिलेक्ट केले. अच्छा. म्हणजे कितें नाटक, मागीर कादंबरी, शॉर्ट स्टोरीज अशे विशय घेवन फिल्म स्क्रिप्ट रायटींग, प्रोडक्शन अशे हाजेर विशय घेवन आमी हें केलें. आनी वेगवेगळे themes घेवन. त्या फिल्डांत जे ऑथॉरिटीज म्हूण आशिल्ले तांकां इन्वायट केले. अच्छा अच्छा अच्छा. आतां हें करतना आमचे लोकल टॅलंट्स प्रोजेक्ट करपाचो उद्देश आसता. तर ते जे ऑथॉरिटीज म्हणून कादंबरीचेर कोण ऑथॉरिटी आयले तर गोंयचा इक्वलंट म्हणजे ताका लेवल मॅच करपा सारको म्हणजे ताजे सारको नाच पूण हो मनीस वयर सरूं शकता अशे लोकांक इनवॉल्व केले. आनी जे नवोदीत साहित्यीक वयर सरताले तांकां एक डेलिगेट्स म्हणून हें केले. तर एमेच्युअर्स आनी जे प्रस्थापीत गोंयचे लेखक आनी आमचे वयर पाविल्ले व्हडले लेखक अशा लोकांक घेवन आमी एक प्रोग्राम केलो. तुमची जी तुमचो लोगो पळयल्यार हाची मातशी कल्पना येता, कारण एक पृथ्वीचो ग्लोब आसा आनी एक पक्षी गरुड ताचेर बशिल्लो आसा. म्हणजे गरुडाची जशी नदर आसा सगळे कडेन तशी तुमी प्रत्येक मळाचेर आपली नदर दवरली आनी तुमचो आवांठ वाडयलो. शारदीय चंद्रकळा आसा किंवा बाकीचे तुमचे संगीत संमेलनांत तुमी फोक आर्टूय सोडलो ना. फोक गोंयचो जो लोककला आसा ताचेरूय तुमचें काम आसा. लोककलेक उत्तेजन दिवपा खातीर तुमी कसले कसले कार्यावळी केल्यो? न्ही, लोककले खातीर आमचे हे जनरल म्हणजे लोककलेचेर आमचो तसो अजून पर्यंत व्हडलो स्कोप दिवंक ना आमी. पूण अधून मधून आमचे कार्यक्रम आसतात लोककलेचेर. फोक आर्ट फेस्टिवल जाता. हय, फोक आर्ट फेस्टिवल ताकाच लागून चाललो तुमचो फोक आर्ट फेस्टिवल. 2 दिसांचे आसता. अच्छा. तातूंत भितर आमी लोकल आमचे फोक आर्ट आसतात न्ही ते लोकली घेतात आनी त्या भायर जे गोंया एट्रॅक्शन आसा अशें म्हणजे एक भांगडा किंवा गरबा अशे प्रोग्रामाचो इनवॉल्व करतात भितर. म्हणजे तें एक एट्रॅक्शन आसता आनी आमचे गोंयचे फोक आर्ट सगळ्या लोकांनी पळयल्ले आसतात. तातूंत नावीन्य अशें कांयच ना. पूण भांगडा किंवा गरबा हाजे बद्दल देशभर ताका एक एट्रॅक्शन आसा लोकांक. तुमी आतां वावर इतली वर्सां करता, तुमकां आतां तुमची फुडली पिळगी हातूंत येतना दिसता. यूथ, त्या युथांचो कितलो मेरेन सहभाग आसा? युथांक किंवा युवकांक आयच्या तरणाट्यांक आयच्या ह्या सगळ्या असल्या गजाली भितर इंट्रस्ट आसा काय आयची पिळगी फुडें आनी दुसरे कडेन खंय तरी वता? सम्राट क्लबाचें नांव जाल्लें आसा आनी सम्राट क्लब कितें तरी करूं शकता. म्हणजे आमचे लोकल संस्कृती खातीर आनी भायर वचपाकूय हें आसा. तातूंत लोकांकूय वाव आसा. आमच्या कलाकारांक भायर प्रेजेंट करता आमी. तर तरणाट्यांक म्हणपाचें म्हणजे आज जे फावंडर मेंबर्स आशिल्ले सम्राट क्लब इंटरनॅशनलचे ते सगळे इन्क्लुडींग हांव रिटायर जालो. अच्छा. म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन हॅज ऑलरेडी टेकन अप. म्हणजे दॅट इज अ सक्सेस ऑफ अवर संमेलन. म्हणजे तुम्ही आता फक्त मेंटर आणि एडवायझर किंवा एडवायझर म्हणून करता. अच्छा. म्हणजे आमकां सक्सेसर मेळ्ळे हो एक सक्सेस आमचो. कारण संस्थेक सक्सेसर मेळनासतना खुबश्यो संस्था परत बंद जातात. सामकें. आनी सम्राट क्लब इंटरनॅशनल करपाचें कारणय हें, कारण एक मनीस एक संस्था तयार करता ताका कॉन्फिडन्स आसना की आपूण जो दुसऱ्या दितलो नेक्स्ट जनरेशन हें सारकें करतलें काय ना. आनी ते ताजे कडेन सोंपयना संस्था. म्हण हांव सांगता तें तूं कर अशें. पूण हें हांव सांगता तूं कर हें चड तेंप चलना. 1992 ते आयज मेरेन खुबशे बदल घडल्यात. आतां इंटरनेट वा सोशल मिडिया हांचो वावर खूब वाडला. हाचे आदीं हो वावर नाशिल्लो. तेन्ना संगीत संमेलन जावं वा नाट्य संमेलन जावं वा साहित्य संमेलन जावं लोकांची घे म्हणून आमकां गर्दी दिसताली. ही गर्दी उणावत गेल्ल्याचें आमकां जाणवून येता. आतां सोशल मिडियाच्या ह्या कॉम्पिटिशना भितर, हे सर्ते भितर सम्राट क्लब वाट काडचे खातीर वा आपले एपील टिकोवन दवरपाचे खातीर कितें करता? न्ही, कितें जाता, जरी तुजो जेन्ना कार्यक्रम बरो आसता, खंयचोय कार्यक्रम जर बरो आसत जाल्यार थंय लोकांची उणीव नासता. आनी आमी विचार करता आसतना दर्जेदार कार्यक्रम करतात. इवन संगीत संमेलनाक सुद्दां आमी जे आर्टिस्ट आसतात ते सामके दर्जेदार. म्हणजे लोकांक कळटा की बाबा ह्या कार्यक्रमाक आमी वचूंक जाय. आतां काही कार्यक्रम आमचे जे आसात, फॉर एग्जाम्पल स्टुडंट फावंडेशन म्हणून आमचो एक ट्रस्ट आसा. ह्या स्टुडंट फावंडेशनान आमी भुरग्यांक आमचो जे भुरगे आमचे 9वी 8वी आनी 9वी ह्या क्लासांतल्या भुरग्यांक आमी प्रत्येक वर्सा सिलेक्ट करता. आमी म्हणजे ते स्कूल सिलेक्ट करता.
आनी तांकां अवॉर्ड दिता सर्टिफिकेट दिता हो आतां कार्यक्रम आमचो जवळ जवळ 20 वर्सां चालू आसा ओके. आनी म्हाका दिसता आतां पर्यंत आमी म्हणजे हजारांनी भुरगे सगळीं स्कुलां गोंयची हायस्कुलां कवर जाल्ले आसात आनी हजारांनी भुरगे ह्या स्टुडंट फावंडेशनाचे वयर सरला हे आनी त्या खातीर आमकां खंयच उणीव भासना म्हणजे कार्यक्रम बाकीचे संस्थाचे कितें जाता ते गजाल वेगळी पण आमचे जे कार्यक्रम आसात ते लोक आमकां ताजी अजून पर्यंत हें जावंक ना की बाबा हो कार्यक्रम कमी जालो हो एक कमी पडलो अशें कांयच जावंक ना. पूण सोशल मिडियाचेर तुमचें अस्तित्व आसा फेसबूक हय सोशल मिडियाचें अस्तित्व आसा आनी थंयसान तुमकां कसो इंटरनॅशनली कसो रिस्पॉन्स म्हणजे थंय तो रिस्पॉन्स एकदम बरो आसता. आमकां खूब फीडबॅक येता खूब जाणां कडल्यान काही मागण्यो येतात की तुमी हें करा तें करा आमी हें एप्रिशिएट करता अशें खूब. आनी आज सोशल मिडिया म्हणजे लायव्ह न्ही ती बरोबर बरोबर सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां ते तसो कांय उणीव ना आनी आमी वी आर व्हेरी हॅपी कित्याक आमची जी आमचे उद्दिश्ट आशिल्ले ऑब्जेक्टिव्स ते आमी फुलफील करपाच्या वाटेर आसात आनी आमचे आतां भुरगे खूब फुडें सरतात. आमी आसात म्हणजे बोर्डान आसात हांव एक्झिक्युटीव प्रेजिडेंट म्हणून आसा तो फावंडर प्रेजिडेंट म्हणून आसा आमी एडमिनिस्ट्रेटीव वर्क आमी पळयता आमच्या अंडर आमच्या कंट्रोलांत वता ते पण आमी पळयतात की हे सगळे आतांचे यंगर जनरेशन जे आसा ते कशे फुडें सरता आनी वी आर हॅपी. हे सगळे भुरगे आनी खासियत म्हणजे कितें आमची आमच्यान बायलो मेंबर आसात चलयो मेंबर आसात तांकां इंट्रस्ट आसा ह्या हाजे कारण तांचे दीस इज अपिलींग टू एवरीबडी न्ही सगळ्यांच्या आवडीचो विशय हे सगळे आवडीचे विशय आमी घेवन फुडें सरल्यात. आयकूंक बरें दिसता तुमी दोगी खोशी आसात. क्लब जे तरेन आपली वाटचाल करता तुमी सांगल्या प्रमाण तुमी सुत्रां आतां सद्या तरणे पिळगेच्या हातांत सोंपयल्या आनी तुमी फक्त गायडन्स दिवपाचें काम करतात. काळा प्रमाणे माथ्याक कुरपणे अशें म्हणटा सो काळा प्रमाणे तुमी बदलल्यात आनी ती बदलपाची गरज आसा कित्याक जो बदलना तो सोंपता. एक गजाल बरी सम्राट क्लबान पावलां मारल्यात सक्सेस जो तांकां मेळ्ळा येदो व्हडलो त्या सक्सेसाक लागून फुडले जनरेशनाक हातूंतल्यान नक्कीच स्फूर्त मेळटली. अशा क्लबांच्या एक्टिविटी भितर आस्पाव करपाक आपले गूण थंय दाखोवपा खातीर आनी अशें समाजाक एकठांय हाडून एका इश्टागतीच्या धाग्यान बांदून दवरच्या खातीर ते नक्कीच प्रवृत्त जातले हातूंत म्हाका जाल्यार दुबाव दिसता. तुमी दोगूय आयले सम्राट क्लबा विशीं इश्टागतीच्यो कार्यावळी आसा ताचे विशीं आमकां साबार म्हायती तुमी दिली. तुमचो क्लब असोच वाडत रावू आनी अश्योच तुमच्यो एक्टिविटी अश्योच वाडत रावू अशी हांव आस्त बाळगितां आनी तुमकां दोगांकूय हांव दिनवासतां आमच्या बरोबर आयले म्हणून. पूण तुमी खंय सुचूं नाकात पळयत रावात. आमची नदर आसा गोमंतक टीव्हीचेर.